आमी गोंयाक खूब मोग करता. आमचे शेतां आसूं, आमचे दोंगर आसूं, आमचे बिचीस आसूं, हेंकां सगल्यांक आमी मोग करता. हे जे आमचे फॉरेस्ट आसा हेका आमी मोग करता. आनी आमी आतां पळयलां सद्याक की खुबश्या प्रमाणान TCP डिपार्टमेंटाचे थ्रू लँड यूज चेंज जाता. रिजनल प्लॅनाच्या टायमारच्यान ह्या जो लँड यूज चेंज जातालो आतां परत आमकां 39A नांवान हे लँड यूज चेंज जाता तो दिसता. स्पीकर सर, आमी पळयता की हे एक्सिडेंटल न्हू, हे आयज आमी स्वता जावन करून घेता. आमचे स्पीकर सर जेन्ना आमी करून घेता म्हणटा हे जाणट्यांनी आमच्या पिग्यान पिग्यो हे जागे जे आसा हे राखलेले आनी राखून ह्या फुडल्या जनरेशनाक एक बरें गोंय आमी दितले म्हणून हे दिसून येताले. आमी पळयता की गोंय राज्य जाल्लें ते 1986 फर्स्ट स्टेट जाल्ली रिजनल प्लॅन घडोवन हाडपाक. आनी हो कित्याक हाडलो? कित्याक जो पीस आमचो आसा जावं आमचे जागे आसा हे प्रोटेक्ट करपाक लागून हाडलेलो. आयज आमी पळयता की कितलोसो डेव्हलपमेंट जो करपाक सोदता प्रयत्न जो चालू आसा तितून जे गोंयान जो अंधाधुंदी चल्ल्या हितून खुबसो वायट प्रसंग जो गोंयचेर घडटा. आमी पळयलें की 1997 एक कायदो हाडलो जेन्ना हिल कट जाताली, जे दोंगर कट करताले तेन्ना 17A सारको कायदो जो स्लोप जो आसा तो प्रोटेक्ट करपाक हो कायदो हाडलो. आनी तो कायदो कोणान हाडलो? तो आदल्या मुखेलमंत्री प्रताप सिंग राण्यान हाडलो. तेणेन त्या टायमार चिंतलेलें की हो जो जागे आसा हे हिल्स जे आसा ते प्रोटेक्ट जावपाक जाय म्हणून. स्पीकर सर, आयज कितें जाल्लें आसा? आयज TCP डिपार्टमेंट एक दुकान कशें जाल्लें आसा. ह्या दुकानान स्पीकर सर जाय तशी आयज जागे जे आसा ते जाग्यांची लँड यूज चेंज करून आपणाक जाय त्या पद्दतीन विकून उडयता. स्पीकर सर, आमी पळयता की आमी एमेंडमेंट ह्या गेल्या ते 4 वर्सां भितर TCP डिपार्टमेंटान 10 एमेंडमेंट जाली. 10 एमेंडमेंट्सान जे GLBC आसा एक्ट तितून 3 टायम एमेंडमेंट जाली. ही सगळी एमेंडमेंट जावन स्पीकर सर लँड यूज चेंज जालो. तितून जो हायट एंड FAR आसा तितून एमेंडमेंट जाली. लोकांचे पब्लीक ग्रिवियन्सीस जे आसा, जे पब्लीक इनपुट्स आसा हे कोणान आयकोन घेवंक ना. आपणाक जाय तशी मनमानी आयज सद्याक ह्या TCP डिपार्टमेंटान चलयल्ली आसा. आयज अशें दिसून येयल्लें आसा की हांगा एक एक्सपर्ट आसा आनी एक्सपर्ट म्हटल्यार कोण? एक TCP बोर्ड. जो बोर्ड जाय आपणाक जाय त्या पद्दतीन आपूण करता. आतां कितें केल्लें आसा स्पीकर सर हें आतां तुमकां फुडें सांगता हांव. स्पीकर सर, आमी पळयता की 39A हे एमेंडमेंट हाडलें. ह्या एमेंडमेंट हांवें ह्या विधानसभेन अपोज केल्लें. कितलेशे फावटी हांवें म्हटलें की हे जे एमेंडमेंट हाडटा ह्या एमेंडमेंटा अंतर्गत मिसयूज जातलो आनी गोंयचो सर्वनाश जातलो म्हणून. आनी तेंच जाता. तेकाच लागून म्हाका उपोशणार बसचो पडलो. डिपार्टमेंटान गेला, डिपार्टमेंटासून घरसरून भायर उडयलो. सो हांव आयज परत एकदां सांगता, हे 39A एमेंडमेंट जे आसा हे विथ द एल्युकी रिप्लाय नंबर 118 हितून कितलो एरिया लँड यूज चेंज गोंयान जाल्लो आसा तो. आमी फक्त सानंद्रे मतदारसंघाचे उलयना. सानंद्रे मतदारसंघात एक सस्पेन्शन एबियन्स दवरपा इतलेच येयल्ले आसा. पण आमी म्हणटा की गोंयभरान हे 39A जे आसा ते स्क्रॅप जावपाक जाय. आतां आमी पळोवया तालुका वायज. काणकोण तालुकान 3,25,959 स्क्वेअर मिटर अप्रुवल जाल्लें आसा. बार्देस तालुक्यान 2,40,258 स्क्वेअर मिटर अप्रुवल जाला. बिचोलीम 98,765 स्क्वेअर मिटर अप्रुवल जाला. तिसवाडी 2,77,927 स्क्वेअर मिटर अप्रुवल जाला. फोंडा 16,177 स्क्वेअर मिटर अप्रुवल जाला. सालसेड 11,291 स्क्वेअर मिटर अप्रुवल जाला. पेडणेम 2,46,624 स्क्वेअर मिटर अप्रुवल जाला. मुर्मुगांव 58,533 स्क्वेअर मिटर अप्रुवल जाला. केपें 611 स्क्वेअर मिटर अप्रुवल जाला. सांगे 2,238 स्क्वेअर मिटर अप्रुवल जाला. स्पीकर सर, 2 तालुके उरल्या. एक म्हटल्यार धारबांदोड्या आनी दुसरो म्हटल्यार सत्तरी. ह्या 2 तालुक्याचे अजून पर्यंत 21 स्क्वेअर मिटर लँड यूज चेंज जो आसा तो अप्रुवल जावंक ना, फायनल अप्रुवल जावंक ना. स्पीकर सर, आतां आमी पळोवया तालुका वायज चेंज ऑफ झोन प्रपोज्ड म्हटल्यार आतां सद्याक प्रपोजल आसा जावं प्रोविजनलान आसा. काणकोण तालुकान 89,688 स्क्वेअर मिटर जाला. बार्देस 1,17,16,772 स्क्वेअर मिटर 17,672 स्क्वेअर मिटर जाला. बिचोलीम 6,28,433 स्क्वेअर मिटर जाला. तिसवाडी 6,10,266 स्क्वेअर मिटर दिला.
फोंडा 2,19,576 square meter. Salsed 4,24,390 square meter. Penne 18,84,875 square meter. Murmugaon 9,76,600 square meter. Cape 1,77,489 square meter. Sange 53,289 square meter. Darbandoda 75,757 square meter. Sattari 2,99,697 square meter. Speaker sir, आता मी टोटल पळोवया टोटल कितलो जाला तो. टोटल मेस्ता पासून जाल्यार टायम वयतलो इतलो आमकां दिसता. अप्रुवल जो जाला तो टोटल 12,78,384 स्क्वेअर मिटर हो लँड यूज चेंज अप्रुवल जाला. तुम्ही चिंतूंक शकता सर आयज सगळे सभागृहान आसा हे 12,78,384 स्क्वेअर मिटर हो लँड यूज चेंज ऑलरेडी अप्रुवल जालो 39H अंडर. आणि जो प्रपोजल रिसिव्ड केल्ले आसा ते 71,56,833 स्क्वेअर मिटर्स इतल्या प्रमाणात लँड यूज चेंजाक ऑलरेडी प्रपोजल्स येयल्ले आसा आणि ते रिसिव्ह केल्ले आसा. थोडे रिकमेंडेशनाकूय केल्ले आसा. स्पीकर सर, आता आमी म्हणटा की हे लँड यूज चेंज आयज सगळ्या आमदारांनी आयकुपाची गरज आसा. 39A हो ही कीड लागलेली आसा गोंयांत आनी गोंय काबार करपाची. आयज समज आमी हे थांबयना नाल्यार गोंय उरपाचें ना. हांगा खंयचोच ऑडिट मॅन्डेट ना. मॅन्डेट म्हणटा तो काय ना. बोर्डाक कितें जाय ती करेल ती दिशा. आयज जो बोर्डान बसल्या जावं कितलेशे मेंबर बसल्या त्या मेंबरांक कितें दिसता त्या भशेन आपणाक जाय तसो क्लीन चीट दिता. सो स्पीकर सर, हे 39A आमी खंयच एसेसमेंट करूं ना. इम्पॅक्ट एसेसमेंट आमी एकदम एलिक्यू घालून मागले की कितें इन्कम एसेसमेंट केल्ले आसा, कॅरिंग कॅपॅसिटी केल्ली आसा काय ना. आतां मान्य आमदार भिलेला लोबन म्हटले हे कॉलिंग अटेन्शन घातलेलो की उदक ना म्हणून. आता हे उदक ना म्हणून एसेसमेंट काय ना. सो स्पीकर सर, हितून क्लियर कळटा जे ग्राउंड वॉटर आयज कमी जाला, बोरवेल बांदल्या, नये नये प्रोजेक्ट येता आणि ह्या प्रोजेक्टांचेर स्पीकर सर तांकां जाय तशी अप्रुवल दिता. एकूच सांगता ऑनरेबल मेंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिमांड आणि तू 9 डिमांडाची उलयतलो. लँड इज अ स्टेट सब्जेक्ट आणि जाग्याचो सब्जेक्ट हांवें पयलू घेतला. ऑनरेबल मेंबर 9 डिमांड आहा. तुवें आतां 8 मिनटां लागली एकूच डिमांडाची उलोवपाचें. फाल्यां मागीर आपण 2 आणि 3 उरल्या म्हणून सांगनाका. इतलें तू टायम तुजो आसा पळय. माझो मेन मुद्दो जागो. गोंयचो जागो आयज चोर काबार जाता. गोंयची हेल्थ जी आसा ती डिट्रॉयड जाल्ली आसा, काबार जाल्ली आसा. सो तेजेर हांव पयलू उलयतां. सो स्पीकर सर, जेन्ना आमी पळयता की 39A सारको जो सेक्शन हाडला आणि हितून आयज कांयच प्रिपरेशन ना. कॅरिंग कॅपॅसिटीचे काल मुखेलमंत्री उलयतालो की खंयच्या एजन्सी टॅरी म्हणटा ती एजन्सीक दिल्ली आसा. अजून पर्यंत ताजो रिपोर्ट येवंक ना. पण हे 39A आयज गोंयांत हांगा चल्ला. अजून पर्यंत 39A स्क्रॅप जाल्ले ना. आमी परत रिक्वेस्ट एवरी टायम करून करून बेजार जाम जाल्ले आसा. थंय आमकां उपोशणाक बसचें पडटा. एक टायमार कोण व्हडले व्हडले उलोवनूय दाखयता. सो हांव म्हाका स्पीकर सर विचारपाचें आसा हांगा जेन्ना हांव एक उदाहरण दिता तुमकां. 39A सेक्शनान इको सेन्सिटीव लँड डिफायन्ड क्लॉज C of subsection 1 of rule 2 shall not be considered for the change zone of slope. म्हटल्यार स्लोपाचो ग्रेडियंट 25% अबाव जेन्ना आसता तेन्ना हो चेंज ऑफ झोन करप ना. हे ऑलरेडी 39A घातला. सो स्पीकर सर, एक इंजिनियर आसा ह्या डिपार्टमेंटाचो. तो इंजिनियराचें नांव आसा अशोक खडाली. हो इंजिनियरान स्पीकर सर कितें केला की ह्याच्या त्याने एक क्लियर डायरेक्शन दिला की स्लाइड स्लोप आसा म्हणून 25 मीटर. हांव तुमकां स्पीकर सर हो टेबल करता. जो रिपोर्ट तो नॅशनल हितूनच्यान आसा. हितून स्पीकर सर क्लियर दाखयल्लें आसा मोर दॅन 25% आसा म्हणून 50% पासून ग्रेडियंट आसा. हो टेबल करता. आयज असले इंजिनियर ह्या TCP डिपार्टमेंटान बसल्या. हे कितें करता, कसलो रिपोर्ट दिता, सगळे पास करता स्पीकर सर. सो हेंचेर एक्शन, ह्या इंजिनियरांचेर एक्शन जावपाची गरज आसा. जे फेक रिपोर्ट्स जावं आपणाक जाय तशी रिपोर्ट्स दिता तेंचेर एक्शन जावपाची गरज आसा. स्पीकर सर, तितून आमी पळयता की कारापुरकर कमिटी शिरगांव विलेजीन 42, 51, 53, 54, 55 ह्या सर्वे नंबर जेन्ना आसा ह्या सर्वे नंबरान प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून डिक्लेअर जाले 16/12/2002. पण डिपार्टमेंट रिकमेंडेशन डायरेक्ट तांकां दिता की 84,137 स्क्वेअर मिटर हो खंयच्या फॉरेस्टान बीन पडना. आणि तितूंतलो 5,000 स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा ती 39A अंडर तेंच्यांनी अप्रुवल वचून दिले.
म्हटल्यार आयज अशें जाला की फॉरेस्ट सेव करतले एक म्हणटा फॉरेस्ट इतले पर्संट आसा तितले पर्संट आसा बट फॉरेस्ट हो डिपार्टमेंट तांकां लँड यूज चेंज करपाक दिता सो हितून स्पिकर सर आयज इतलेंच कळटा की हो सरकार जो आसा तो सरकार ह्या व्हडल्या व्हडल्या बिल्डर लॉबीचो सरकार जाला सामान्य गोंयकारांचो उरलेलो ना स्पिकर सर अंडर 17(2) जे 17(2) आमी पळयले 51/2B 51/3A शिरगांव विलेजीचो हांगा स्पिकर सर लँड यूज करेक्शन म्हणून थंय सेम केल्ले नॅचरल कवर आसा तो करेक्शन करून दिलो हायकोर्टान तेचेर बडी हाडली हायकोर्टान ऑर्डर हाडली तेन्ना तांकां बंद करपाक लायले पण स्पिकर सर अजून पर्यंत ह्या सर्वे नंबरार अजून पर्यंत बंद जाल्ले ना सो स्पिकर सर ते काम आपणाक जाय तशें करून चालू दवरिता सो ह्या डिपार्टमेंट करता तरी कितें इतलो जो पयसो आमी ह्या डिपार्टमेंटाक घालता कित्याक लागून घालता सो आतां आमकां कळोंक जाय की हे कशे तरेन हे टॅपिंग करतले जो मिनिस्टर आसा तो स्पिकर सर आमी पळयले गेल्या त्या 5 वर्सां 988 लँड फिलिंग जावं हिल कटिंगाच्यो केसी मेळटा आनी ह्यो हिल कटिंगाच्यो केसी डिपार्टमेंटाचो आन्सर येयल्लो आसा पण डिपार्टमेंटाचो आन्सर येयला कितें की एकूय केसीक तेंच्यांनी फायन दिवंक ना म्हणल्यार आत्तां ते लँड कट करीत रावतले कितेंय करतले पण डिपार्टमेंट कांय एक्शन घेवची ना डिपार्टमेंट ओगी रावतलो पळयत रावतलो की आपण माती कट केली दोंगर कातरिला आनी कितें कातरिला सगळें चालू आसा सो डिपार्टमेंट करता कितें डिपार्टमेंट सुशेगाद आसा स्पिकर सर हेजी मॉनिटरींग सिस्टम मेकॅनिझम हो कांयच दवरिल्लो ना सो आयज ह्या डिपार्टमेंटान टॅपिंग करपाची खूब गरज जातली मात ती कांयच केल्ली ना स्पिकर सर आमी पळयता रिजनल प्लॅन 2021 हो हाडलो आनी रिजनल प्लॅनात खुबश्यो चुकी जाल्यो त्या चुकीक लागून सरकार चेंज जालो आनी सरकार चेंज जावन बीजेपी सरकार येयलो आनी जेन्ना सरकार येयलो तो जो रिजनल प्लॅन आसा 2021 हो रिजनल प्लॅन एबियन्सान दवरिल्लो तो एबियन्सान दवरून पासून स्पिकर सर कितलेसो लँड यूज चेंज जालो सारको नासलो म्हणून दवरिल्लो आनी परत तोच रिजनल प्लॅन चालू केलो त्या रिजनल प्लॅनान खंय खंय चेंजीस जाले थंय कन्स्ट्रक्शनां जाली आनी ती कन्स्ट्रक्शन जावन आयज 39A अंतर्गत कितलीशी न्यू कन्स्ट्रक्शन जाता आतां स्पिकर सर हे कन्स्ट्रक्शनां जी आसा ते पयलू म्हटल्यार रिजनल प्लॅन नवो हाडपाची गरज आसली ती हाडिना दुसरें म्हटल्यार 39A सारको इतलो घातक जो आसा तो स्क्रॅप करपाची गरज आसा आयज परत ह्या सभागृहान हांव डिमांड करता ह्या डिमांड्साच्या हितून जो कट मोशन आमी मूव केल्या तितून परत डिमांड करता मिनिस्टरा कडेन आनी मुखेलमंत्र्या कडेन की हे 39A जे अमेंडमेंट हाडलेले आसा हे स्क्रॅप करचे ना जाल्यार हेजे फुडें जे एश्युरन्सीस तुमी दिता ती एश्युरन्स कांयच फायद्याची ना कित्याक आमचो जागोच उरपा ना आयज गोंयकार उरपाचे ना गोंयकार काबार जातले आमी परत परत आंदोलन करता म्हणटा कोण हे डेकोरम मेंटेन करना म्हणटा कशें डेकोरम मेंटेन करतले आयज लोक जे आसा लोक आयज बेजारलेले आसा गांवांनी आक्रोश निर्माण जाल्लो आसा लोक आमकां विचारता आयज आमी सभासद आसा हांगा बसले आमदार म्हणून आसा पूण लोक परत परत आमचेर प्रेशर घालता आमकां सांगता की बाबा गोंय काबार जाता आमी ओगी रावतले आमी कशेंच ओगी रावपाना हे परत एकदां सांगता स्पिकर सर आमी जेन्ना पळयता की TCP डिपार्टमेंट आयज कितले गरजेचे डिपार्टमेंट जितून आख्खे गोंय जे आसा तेजो प्लॅनिंग करता त्या डिपार्टमेंटान आमी पळयता 82 पोस्ट वेकंट आसा म्हणल्यार हे डिपार्टमेंट जे आसा सो 82 पोस्ट खाली आसा वो कित्याक लागून खाली दवरिला हें कळपाक जाय दुसरें स्पिकर सर आयज अशें जाल्लें आसा ह्या TCP डिपार्टमेंटाच्या बोर्डान थोडे असले मेंबर बसलेले आसा तांकां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट आसा कित्याक हांगा एकटो परेश गायतोंडे हांव नांव घेवन सांगता परेश गायतोंडे म्हणून एकटो आसा इंजिनियर तो थंय प्रोजेक्टांचेरूय सेम प्रोफेशनल इंजिनियर म्हणून वोच परेश गायतोंडे दिता सो स्पिकर सर कशें जावपाक शकता कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट जाता स्पिकर सर आनी एवरी नाव एंड देन आमच्या बांबोळेचो प्रोजेक्ट आसूं जावं 39A प्रोजेक्ट आसूं ह्या प्रोजेक्टांक वोच लँड यूज चेंज करपाक दिता सो स्पिकर सर हेजेर एक्शन ही घेवपाक जाय समज मिनिस्टरा कडेन जायना मुखेलमंत्र्यान तरी एक्शन हेजेर घेवपाक जाय नाव म्हटलं ते कट करा नाव कित्याक नाव आसा तेजें ही इज द मेंबर ऑफ द बोर्ड म्हाका क्लॅरिफिकेशन जाय हांव टेबल करता आय एम टेबलिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट नाव कित्याक डिलीट करा नाव येवपाक जाय कळपाक जाय रूल बाकी रूल सगळे वाचता बरं होय रूल वाच सारको या Not there. I know that's what I'm telling him. No, his name. I told you under rules you cannot. So I would request my colleague. It is deleted. It is deleted. He is not going to tell me what to do. Draw his name. He knows all other rules except this rule. सो आमचो इतलोच रिक्वेस्ट आसा परत एकदा की 39A जे आसा ते स्क्रॅप करचे मिनिस्टर परत एकदा मागता की हे जे सद्याक चल्लां पळय हे थांबोवपाची गरज आसा नाल्यार हे हाती भायर वयतले आनी आमी ओगी रावपाचे ना